तेंची व्यायामशाळा आसा, ते सांस्कृतिक कार्यावळी करतात. कोण बुडलो ते धावले, खंय उजो लागलो तो पालोवपाक पावले, खंय दोंगर कोसळ्ळो हेंच्यांनी मारली धांव. पेडणेच्या ध्रुव क्लबाची ही टीम, हेच ते युवक ज्यांच्यांनी तुयेचे चिरेखणीत बुडलेल्या विद्यार्थ्यांच्यो कुडी सोदपा खातीर स्वताचो जीव धोक्यात घातलो. आमी केलें ते आमचें कर्तव्य. गांवांनी बऱ्या वायटाक धांवन वचपी युवक आसात, तेंची दखल घेत त्या त्या गांवांनी आपतकालीन रेस्क्यू टिमी तयार करात. ध्रुवच्या वांगड्यांनी सरकाराक उलो मारला. 43 विद्यार्थी तुया ट्रेकिंगेक गेल्ले. तातूंतले 5 जाण चिरेखणीत पेंवपाक गेले आनी 4 जाण जीव वगडावन बसले तो दीस 14 सप्टेंबर. हे घडणुकेन गोंयकारांची काळजां हालोवन सोडिल्ली. उजो पालोवपी दळान प्रयत्न केलेच, पूण थंयच्या ध्रुव स्पोर्ट्स क्लबाचे सुदीप कळंगुटकार, दीपक कळंगुटकार, रोहन पार्शेकार, सदानंद साळगांवकार आणि पप्पू नोरोना प्रसंग पळोवन धावले आणि ट्रकात घालून हाडल्यो आपले मोटर बोटी आणि सुरू केलो रेस्क्यू. आज ते घडणुकेक 15 दीस जातात. ते राती कडेन कितें घडलें तें आयकतना आंगार कांटोच येवपाचो. पयले 3 भुरगे मागीर 4 भुरगे जाले. पण तुमी थंय कशे पावले? म्हाका तर स्वताक फिशिंगाची भरपूर हॉबी आसा, सो हांव फिशिंगाक गेल्लो. थंयसर अचानक एक म्हाका फ्रेंडाचो म्हाज्या फोन कॉल आयलो की डॉन बस्को कडेन अशे तरेन कितें तरी घडलां. आपणाक एक्झॅक्ट खबर ना तेजें कितें जालां पळय तें. म्हाज्या भावाक दीपक कळंगुटकाराक फोन केलो आनी म्हटलें मातशी इन्क्वायरी कर, डॉन बस्को कडेन कितें तरी वायट इन्सिडंट घडला, भुरगे खंय तरी हांवपाक गेले कितें अशें कितें ट्रेकिंगाक गेले ते बुडले अशें आयकोंक येता. म्हणटा तो इमिजिएटली गेलो थंयसर आनी थंय वयता जाल्यार फायर सर्विसाचे पुलीस बी आसले आनी तो पावता म्हणून ते रेस्क्यू करप चालू आसले. त्याच्या पयलीं दीपकान आमकां कॉल केलो की इट्स व्हेरी डिफिकल्ट आहा थंयसर म्हणून, की कितें करा आनी तुमी आमची जी बोट आहा फिशिंगाची ती तुमी घेया, ट्रकान खंयच्या तरी घाला, मिशन बी घेवन ते आनी भुरगे जाता तितले घे आनी थंयसर स्पॉटाचेर पाव म्हणून. कशें तरी काळोखानसून त्या ट्रकवाल्याक आमी घेवन थंयसर पावले स्पॉटाचेर. जेन्ना स्पॉटाचेर पावले तेन्ना अशें कळ्ळें की फायर सर्विसांनी एक बॉडी रेस्क्यू केल्या म्हणून. सो आमी इमिजिएटली देंवले थंयसर, आमची बोट घातली, आमी 4 जाण देंवन आनी तेचो फायर सर्विसाचो एक भुरगो आमचे बरोबर घेतलो, ताका घेतलो आमी आनी तेंचे जे हुक्स आसले, एंकर आसले, ते एंकर मारून सोमतेच सर्च ऑपरेशन आमी स्टार्ट केलें इमिजिएटली विदाउट एनी वेस्टिंग टायम म्हणटात पळय तशें. त्याच्या एक बॉडी काडल्या उपरांत त्याच्या उपरांत मागीर परत दुसरी एक अर्द्या वरान एका 45 मिनिट्सान सुमार दुसरी बॉडी मेळ्ळी. म्हणजे टोटल जाले 3 बॉडयो. तिसरी बॉडी मेळ्ळी तेन्ना अशें कळ्ळें की आनी एकटो कंट्री बुडला म्हणून. तेन्ना परतून आमी आमचे जे इक्विपमेंट्स आमी आमची बोट बी हाडून लायल्ली, सगळे इक्विपमेंट्स बी आमी आमचे हाडून दवरलेले, परत आसले तशे घातले आनी परत सर्च केले जाल्यार ती दुसरी बॉडी मागीर जवळ जवळ रातच्या 12-10 सुमार रेस्क्यू जाली ती. आनी एक म्हणजे जे ध्रुवाच्या भुरग्यांनी जी हे धाडस केला हेचे वचून म्हाका आमचे मुख्यमंत्री आसात किंवा आमचे खासदार श्रीपाद भाऊ आसात तांकां ह्या हेचे वचून हांव एक विनंती करूंक सोदता की जशे हांगासरले ध्रुव पार्सेचे भुरगे आसात अशे प्रत्येक गांवांत एक हेरून भुरगे असतात जे कितें तरी संकट जालो जाल्यार ते सगळ्यान फुडें असतात. प्रत्येक गांवांत असतात ते, पण तांकां लीड करणारो कोण ना कोण तरी आसता. म्हाजी अशी विनंती आसा की अशे भुरग्यांक हेरून त्या गांवांनी हेरून एक सादारण डिजास्टर्स मॅनेजमेंटाच्यो टिम्स तयार करपाक जायो. तुयेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार.